Join Stellar Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Stellar Academy has produced Goa's best results in JEE Main 2024. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. आम्ही सध्या आता दाब्या गावात आसा आणि दाब्या गावात जे धोंड रावतात त्या तळाचेर आम्ही पावले आणि सांगपाची एक गजाल म्हटल्यार हे जे धोंड जेन्ना आजूबाजूचो आपलो परिसर जेन्ना क्लीन करतले तेन्ना तांकां क्लीन करता आसतना एक पाषाण मेळ्ळें आणि पाषाणाची जी बसका म्हणटात आमी जे बेज आसा ते हांगासर मेळ्ळेले आसा. जस्ट आमची ती राय देवाची राय म्हणटा ताका ते रायन आमी अशें फिरता हांव थंय गेलो पयलीं एक फातर कसो दिसलो म्हाका. थंय दिसलो पयलीं हात लावन आमी पयल्या ती बसका कशी दिसली एक कितें तरी एक सेप आसा कसो सो उकल्ली आमी पूण पयल्या एक भितर मूर्ती आसा सो मूर्ती काडपाचो प्रयत्न केलो ती येनासली सो सायटीची एरिया आमी क्लीन केली आणि स्लोली काढली. पयल्या एक आमकां एक मूर्ती दिसली ती एक बरे सेपाक सो कितें कसली मूर्ती ती एक्झॅक्ट आमकां कळना. तशेंच जे उदक मेळ्ळा तेच तरेचे पाषाण आत्ता हो जो भुरगो जो क्लीन करता ते भुरग्याक आत्ता तेणें हांगा क्लीन केल्या उपरांत ताका मेळ्ळें आसा. हेज्या पयलीं कितकेशेच गांवचे लोक हांगासर भोंवले आसतले तेज्या वयल्यान पांय दवरून गेले आसतले पण कोणाक खबर ना की हे पाषाण आसा म्हणून. बट जेन्ना वयलो कोयर काडलो तेन्ना कळ्ळें की हे पाषाण म्हणून. आता ह्यो मूर्त्यो ज्यो आसा ह्यो मूर्त्यो त्या वेळार लोकांनी पुर्तुगीज जे आसा हे पुर्तुगीज 70रीन येयले आणि 70रीन बंडा जाताली आणि तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन तिसवाडी बार्देस सासष्टी ह्या तालुक्यान जो विध्वंस मांडला तो आपल्या वाट्याक येवचो न्हू म्हणून लोकांनी भयभीत जावन ह्यो मूर्त्यो ज्यो आसा त्यो देवाच्या रायन सुरक्षीत दवरलेल्यो. हातून ज्यो मूर्त्यो आसा तितून जी मूर्ती प्रामुख्यान मेळटा ती म्हणजे गांवची ग्राम्य देवी जी आसा सातेरी जी महिषासूर मर्दिनीच्या रुपान आमकां पळोवपाक मेळटा. मागीर केळबाय जी आसा जिका आमी गजलक्ष्मी म्हणटा ती पळोवपाक मेळटा. हे जे गांव आसा हे गांव म्हळ्यार एक मोठो ऐतिहासीक सांस्कृतीक पुरातत्वीय दायज जावन आसा आनी गोंय सरकारान जर ह्या 5 गांवांनी एक हेरिटेज टुरिजम सर्कीट केले जाल्यार ते खूब बरे फायदेशीर जाताले.